दीस बुधवार, एप्रिलाची 29 तारीख 2026. पहिले वचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वचप, अध्याय 12 वळ 26 तावन अध्याय 13 वळ 5 पर्यंत. देवाचें उतर वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम समतस बार्नाबास आनी साऊल जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडी प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपरायासुवें ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसतना पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें: बार्नाबासाक आनी साऊलाक हांव तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणेकरण जाल्ले उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयल्ले बार्नाबास आनी साऊल सिलेयुसियाक गेले आनी थंयतावन एक तारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शाराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनेगोगांनी देवाचें उतर परगट केलें. देवाचें उतर हे देवाचें ओडपकार. कीर्तन 67 2-3, 5 आनी 6-8. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. सातू कृपाळ देवा, आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेव. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा, सर्व जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां बासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. सर्व परजा तुका वाखाणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसुमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 12 वळ 44-50 पर्यंत. जेजू त्यावेळी व्हडल्या तळान म्हणालो: जो कोण म्हाका सतमनता तो म्हाका सतमांचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमनता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमनतलो काळोखांत उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना. कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसार बचाव करूंक म्हणून हांव आयला. म्हाका इन्कार कर, म्हजें उतर मानून घेतल्यांची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलेलें उतर निमाण्या दिसा ताची नीत करतलें. कित्याक म्हजेस्त की हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगी जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फर्मायला.
ताचे फर्माण म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हणून हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. देवाचें नांव वाट, सत आनी जिवीत. आनी देवाची नांवां ती जेजूची नांवांय. ह्या नांवा विशयांत सांतासो नियाळ ह्या परी आसा. 6 ऑगस्टीन सांगता, सोमी मनशा सैबान आमची वाट, ताच्या दैवीक सैबान तो आमचें सत, ताच्या दैवीक आनी मनशा सैबान तो आमचें जिवीत. अलेक्झांड्रियाचो सा सिरिल सांगता, क्रिस्त आमकां वाट दाखयता मात न्ही, तोच आमची वाट. तो सत उलयता मात न्ही, तोच आमचें सत. तो आमकां जिवीत दिता मात्र न्ही, तोच आमचें जिवीत. सा थॉमस अक्विनास सांगता, तो आमची वाट कित्याक तो आमकां बापा सरशीं व्हरता. तो आमची वाट कित्याक तो आमकां जिविताचें फटकिरेपण पयस करता. तो आमचो जिवीत कित्याक तो मरण नास करता. सांग ग्रेगरी वर्तो सांगता, कोण क्रिस्त संगी चलता तो काळोखान समकना, कित्याक सोमी आमची वाट उजवाडा कशी व्हरची. तो आमकां सताचे वाटेन, जिविताचे वाटेन बापा सरशीं आपोवन व्हरता.